तुया बापा तुझ्या मगाच्या उच्चान पेटून बागेवंत लोरेस दुर्बळांचे सेवेन विश्वासी राहून आणि रक्त साक्षांचे कष्ट मोरान सोसून माय मेवन सांग पावलो त्याच्या मगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळसांनी वाडय आणि त्याच्या पावलांनी सलोंक आमकां बळ दी आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करू देव तुझे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. द्वितीय नियम पुस्तकांतलें वाचप. तुमचे मदें कोणूच दुबळो आसचो ना, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजें दायज करून तुजे आदीन दिता त्या देशान तुजेर आशिर्वाद घालतलो. पूण तशें घडोवंक जाय तर तुवें सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतर आयकूंक जाय. आनी हांव आज तुका दितां ते सर उपादेश पाळूंक जाय. सर्वेस्पर तुजो देव आपणे तुका बसयल्ल्या प्रमाणे तुजेर आशिर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांक तो रीण दितलोय, पूण तो कोणेय कडचें रीण घेवचो न्हय. जायत्या राष्ट्रांचेर तूं अधिकार चलयतलोय, पूण तुजेर ती अधिकार चलोवची नात. सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशांतल्या खंयच्याय एका शारान तुज्या भावा मदें कोणीय एकलो दुबळो आसत जाल्यार तुवें तुजें काळीज दारून करचें न्हय वा ताका आदार करूंक तुजो हात दमचो न्हय. बगार तुजो हात उक्तो करून ताज्या गरजांक तुवें पावोवंक जाय. देवाचें उतर हें. Son सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. तुझे हात son सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. तुझे हात son सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. तुझे हात son सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सोमी दयाळानी काकुळदार सोसनी कायेन आनी प्रिती मोगा बरलोलो सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो सगळे आपले रचनेतय कनवळायेन बरलोलो. तुझे हात son सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सोमेस रसनाचे दोळे तुझेर आसात आनी तूं सगटांक वेळा वेळार तांचो ग्रास दिताय. तुझे हात उसोन आमकां तूं दादोशी करताय. तुझे हात son सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सर्वेस्पराचो वाटो सगलोस नीतीवो सर्व आपल्या करण्यांनी तो दयाळ
आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्ता वय कर्या मनान उलो मारतेल्या सर्वेस्पोर लागींच आसा तुझे हात तुझो सर्वेस्पोरा आमकां तूं दादोशी करताय तुझे हात तुझो सर्वेस्पोरा आमकां तूं दादोशी करताय. उद्गार गावच्याक सर आमी उबे रावया. पान संकोसो गीत संकोदो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सभे आसो मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सम्या तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी पळोवचे खातीर तुमी आदारीन अशें सत्राय घेया नाजाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापा लागसो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभसो ना. देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वाजयनाका. कपटी सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरांत हांव शाबासगी जोडचे खातीर तशें करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगतां तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुटान जावं आनी गुटान केल्लें पळयलो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता ते तुमचे बऱ्यो करण्यो पळोवंक आनी सर्गींच्या बापाक महिमा दिवंक. क्रिस्तांतय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, सालोरेसाच्या महापरबेक हजर जाल्ल्या तुमकां समिस्तांक मोगाचो स्वागत म्हणून हांगासर विविध गांवांत हांवन विविध चिंताप दवरून विविध मागणी भेटोवच्या खातीर विविध उद्देश दवरून हांगासर विविध जातीकांतीचो लोक विशेष जावन हजर जाता. हर एकल्याचो उद्देश एकच. सालोरेसाच्या मसतेन आमच्या जिवितांत जाल्ल्या स्वरूपकारा खातीर आमी अर्घां पाठोवचें आनी प्रतीक जावन सालोरेसाच्या मसतेन देवाक आमची कळती मागणी आमच्यो विनवण्यो आमी भेटोवच्यो. देव आमची मागणी आयकाता गे, खंडीत आयकाता. आमी मागलें देव आमकां दिता गे, खंडीत जावं दिता. पूण हर एकल्यांक एकाच मापान न्ही, थोड्यांक एका हातांत मूठभर दिता तर आनी थोड्यांक दोनी हातांनी बरोवन थंयच्या मापान दिता. आनी हेरांक
कितेंच दिना सांग पुरो वा दिवंक गळाय करता सांग पुरो पूण हर एकल्या की देव दिता आमी मागता आमी मागिना तरी आमच्या दिसपट्ट्या जिविताक कितें गरजेचें तें हर एक देव आमकां सदांच दिता पूण आमी हर एकल्यांनी त्या देवाच्या कुशेक खलती मान घालूंक आसा देव आमकां कितें दिता तें आमी हर एकल्यांनी कुशेन स्विकार करूंक आसा जर आमच्या भारत देशाचेर आमी एक नदर घाली तर कोरोडांनी आस्त बदेक आसले जायते आमचे भाव भयणी आसात आमचे क्रिस्तांव समोर ते जायते आमचे भाव भयणी आसात आनी असल्या करोडांनी आस्त आसल्या पयशे आसल्या त्या आमच्या भाव भयणींनी आमच्या समाजांत आसल्या दुबळ्या कश्टांच्या भाव भयणीक तांच्या आदायांतलो इल्लोसो वांटो जर वांटोन दिलो तर आमच्या देशांत दुबळीकाय खंडीत उणी जावंक साध्य आसा कितें करोडांनी आस्त आसली ती सरकाराक टॅक्स बांदतात तो दुडू जर दुबळ्यांक वांटोन दिलो तर जायत्या आमच्या क्रिस्तांव भाव भयणीक आज तांच्या दिसपट्ट्या गरजांक जायतो कुमोक खंडीत फावो जाता आयचे वासाब पयले वासाब आमी आयकलें द्वितीय पुस्तकांत आनी थंयसर देव आमकां उलोवन म्हणटा खंयच्याय एका शारांत तुज्या भावा मदें कोणी एकलो दुबळो आसा तर तुवें तुजें काळीज धारण करचें न्ही तुजो हात तुवें दामचो न्ही बागार तुजो हात उक्तो करून तुज्या गरजेवंत भावाक तुवें पावोवंक जाय कोण हें करता देव ताका धाराळ आशिर्वादांनी भरता द्वितीय पुस्तक अध्याय 15-11 वळ थंयसर बरात देव आमकां आदेश दिता हांव तुमकां फरमायतां तुज्या देशांत दुबळो आनी गरजेवंत जावन आसलेल्या तुज्या भावाक तुजो हात सदांच उक्तो आसूं आमी तयार आसां गे देवान आमकां फुंक्याक दिल्लें फुंक्याक पयले आमच्या भाव भयणीक उक्त्या मनान उक्त्या काळजान दिवंक आमी तयार आसां गे आमी कशें गरजेवंतांक दुबळ्या धाकट्यांक आधार दिवयेत हाचे सुवार्थेंत जेजू थंयसर स्पश्ट सांगता तूं दान धर्म करतना कोम वजय नाका कित्याक असले मनीस केवल नांव जोडच्या खातीर वडवीक स्थानमान आपणावच्या खातीर समाजेंत होगळीक आपणावच्या खातीर ते दान धर्म करतात पूण तूं दान धर्म करता आसतना कितें तूं तुज्या दाव्या हातान दान दिताय तुज्या उजव्या हाताक तें कळीत जायना जावं दुसऱ्यान तूं दान दी पूण पाटी आशें नाका पाटी मागी नासतना तुवें दान दिवंक जाय आनी अशें केल्लें देव तुजें बरें मन पळयतलो आनी देव तुका धाराळ आशिर्वादांनी भरतलो उक्त्या मनान उक्त्या काळजान उदार मनान तूं दुबळ्याक दान दिताय फाटी मागी नासतना तूं दिताय तूं देवाच्या बँकांत तुजो तें दान तूं जमो करताय आनी केदळा दुबळ्यांच्या नांवांक तूं दिताय देवाच्या बँकांत तूं जमो करताय तो देव तुका वाडी समेत तुवें दिल्लें तें आनी वाडी समेत संपूर्ण 100 वांट्यांनी देव तुमकां धाराळ मापान पाटी फावो करता पेल्याक गरजेक पावचें पेल्याक दुबळ्या धाकट्यांक आदार दिवचे जायते वाटो आसात जर आमी चिंताप आटयलें तर भुकेल्ल्यांक जेवण ताणेल्ल्यांक उदक निराश्रितांक एक आसरो वा कितें घर बांदलेल्या दुबळ्या व्यक्तीक कुमो करचें पिडेस्तांची भेट करची तांच्या दुबळ्या पिडेस्तांक तांकां कितें आस्पत्रेच्या वखदाक कुमो करचें दुबळ्या शिकपा निदेक म्हणचे दुबळ्या भुरग्यांक तांचे शिकपाक कुमो करचें कोण ह्या समाजी संवसारान निराश्रीत आसात ते हांगासर बिडार नासतना मार्गार न्हिदोन आसात तांकां आश्रमा घालचें आनी तांकां थंयसर एक बिडार फावो करून तांच्या गरजेंत तांकां फावो करचें सांगात आस एकामेकांक बरें उलोवचें एकामेकांक बरें सांगचें एकामेकांक बरीं उतरां उलोवचीं सुखी केल्ल्या वेळार बोगसाणें दिवचें नवें जिवी जेवच्याक अवकाश करून दिवचो दायेळाची करणी करच्याक जायते वांटो आसात
माथ्यावाच्या वांदेलांत थंयसर आमी आयकता सुम्यान दोंगरार दिल्लें ते 8 बागी, त्या 8 बागेंत दुबळ्या धाकट्यांक कितें बागी आसात ती बागी म्हणलें सुम्यान आमकां शिकयलां. आनी त्या दुबळ्या धाकट्यांक सांगत दिवची, गरजेक पावची ती खंडी जावन बागी जावन आसात. सालोरेसाच्या जिणयेचेर एक नदर घाली तर तो मार्तीर मोर्चा पयलें रोमाच्या रायान ताका पवित्र सभेची ताच्या ताबेन आसलेल्या पवित्र सभेची सगळी आस्त 3 दिसांचेर रायाक दिवच्याक ताका आदेश दिल्लो, हुकूम दिल्लें. पूण सालोरेसान कितें केलें? आपणा ती पवित्र सभेची आसली सगळी आस्त दुबळ्या धाकट्यांक थंयसर म्हणजे ताणें विकली आनी दुबळ्या धाकट्यांक थंयसर वांटून दिली. आनी त्याच दुबळ्या धाकट्यांक भाव भयणीक रोमाच्या राया हुजीर हाडलें आनी दाखयली, ही जावन आसा म्हजी पवित्र सभेची दुबळी आस्त. बरें पण दुबळ्या ती दाखयल्ल्या दुबळ्या धाकट्यांचो पातळ जावन आसा सालोरेसाक ताणें केल्ल्या बऱ्या करण्याक मार्तिराचें मरण ताका फावो जाल्लें. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज आमी हांगासर मागणें भेटयता. सालोरेसाच्या मजतीन देवाक आमी विनांत्यो भेटयता, अर्गां भेटयता. पूण आज आमी घरा वेच्या पयलें पूण आमच्या दिसपडटाची विहितांत नियाळ करच्याक, एकामेकांक बरें करच्याक थोडे ल्हानवीक दायळाचीं सवालां तुमचे मुखार. आज म्हाका आनी तुमकां ही दुबळी आस्त आसा गे. आमची आस्त कितें? आमचें तें सोबीत एक रावळेर घर, आमचे पयशे, आमचे दुडू भांगार, आमचें तें आसचें तें आस्त, आमकां आसचें तें वडवीक, ते डिग्र्यो, तें नांव, तें स्थान मान समाजेंत, ही जावन आसा जायते पटी आमची आस्त. क्रिस्ताचो पाटलाव केल्ल्या आमा समेस्तांनी, क्रिस्ताचें जिवीत जिवच्या आमा समेस्तांनी आज दुबळ्या धाकट्यांक गरजेवंत पावच्याक आमची दिश्ट ग्रेस जावच्या थंय, नांव जोडच्या थंय, वडवीक स्थान मान आपणावच्या थंय न्ही, बागार आमची दिश्ट आज दुबळ्या धाकट्या थंय कोसोंक जाय. आमकां हर एकल्यांक क्रिस्ताचो पाटलाव केल्ल्याक आमकां दुबळ्या धाकट्या थंय गरजेवंता थंय पावोंक जाय. आमची ग्रेस्त कितें म्हळ्यार आमी समजून घेतलें, पूण आमकां हर एकल्यांक क्रिस्ताचो पाटलाव केल्ल्याक म्हाका आनी तुमकां एक दुबळो, एक निराश्रीत, एक कश्टोंचो दुबळो, एक इश्ट, एक भाऊ भयण आमकां आसा गे. आमची दिश्ट आज ग्रेस्त जावच्या थंय न्ही, बागार आमच्या सेजारा, आमच्या दुबळ्या धाकट्या भाव भयण थंय, कश्टोंच्या व्यक्ती थंय, निर्गातिका थंय, गरजेवंता थंय आमची दिश्ट आज कोसोंक जाय. आनी असल्या व्यक्ती थंय कितें देवान आमकां दिलां फुंक्याक, त्या देवाक आमी फुंक्याक पयले आमच्या भाव भयणीक दान दिवंक आसा. दुबळ्या धाकट्यांक दान दिल्ले वरवीं कितें जाता? दुबळ्या धाकट्यांक आमी केदळां दान दिता, ती आमच्या नांवान, तुमच्या नांवान देवाक ती अर्गां भेटयतात, देवाक ती महिमा भेटयतात. आमच्या खातीर आमच्या नांवान ते देवाक आपली मागणी भेटयतात. आनी ह्या वरवीं देव आमच्या बऱ्या करण्याक मात्र आशिर्वाद दिवचे न्ही, बागार आमच्या खातीर ती मागता आसतना देव दरत्या मापान आमकां आशिर्वाद भेटयता. तर मोगाच्या भावान भयणीनो, ह्या पुण्यशेताक आमी हांगासर भेट केल्या, ह्या पवित्र अल्तारे मुखार आमी हजर जाल्या. परत तो एवकरिस्तांतलो जेजू आमच्या देव तरी दुबळो जावन दुबळ्या खातीर ह्या संवसारीन जल्म घेतलो. आमच्या काळजांत आमच्या दुबळ्या अस्कत पातकी काळजांत बिडार करता आसतना परत स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां हर एकल्यांक एक संदेश दिता. कशें तूं म्हजे कडेन मागताय आनी हांव उक्त्या हातान तुवें मागल्लें संपूर्ण हांव तुका दितां. त्याच मापान म्हज्या भुरगीं हांगासर संवसारान आमची भाव भयणी थंयसर दुबळी आसात, गरजेवंत आसात. कितें तूं म्हजे कडेन मागताय तीं केदळां तुजे कडेन उक्त्या हातान मागणें वा तुमचे कडेन मागोवंक येतात. उक्तें तुमचे हात उक्तें दवरून त्या तुमच्या दुबळ्या भाव भयणीक तूं दान दिवंक मुखार सर. तर मोगाच्या भावन भयणीनो, सुमयेचें ह्या पावणें, सुमयेच्या
एवकरिस्तान बलिदान भेटोवन सुमी आमच्या खाळसांत येता आसतना दुबळ्या धाकटा ते गरजे वता ते एकामेकांक आदार दिवचे तें बरें काळीस तें बरें मन सदांच तो सर्वीस फॉर देव आमच्या काळसांत आमच्या मनांत बिडार करूंक रास करूंक आमकां आशिर्वाद दिवन दी म्हूण आमी मागया आमेन. सर आमी उबी रावया. देवान आमकां जायतें दिलां पूण आमचे थंय उणेंपण आसात, गरजो आसात, मागणी आसात. आमच्या दिसपट जिवितांत एकामेकाक गरजेन पावच्याक एकामेकाक आदार दिवच्याक सालोरेसाच्या मसतीन देवाक आमची सर मागणी आतां आमी भेटोवन दिवया. आमची जाफ बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांनी तांच्या आपोवण्याचे महत्व समजून बवडत्यांक तुझ्या उतरां आनी सक्रामेंता मुखांतर दैवीक अनुभव दिवचे खातीर निरंतर वावर करूंक तांकां उर्बेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपलो स्वार्थ पयस दवरून भ्रष्टाचाराच्या ओश्याक वळख जायनासता सर्व परजेच्या आर्थीक तशें सामाजीक अभिवृद्धी खातीर निस्वार्थपणी वावरूंक तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिढे वरवीं कश्टांच्या सर्व आमच्या पिडेस्त भावा भयणींचेर तुजें बेसांव घाल. तांच्या कुटुंबाच्या सांद्यांत बरी जतन तांकां फावो कर. तुजे कुशे प्रकार पिडे तावन तांकां सुडका आनी सुशेग लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दुबळ्या धाकट्यांक आदार जावया, सर्गी राज आपणाव्या. देयकाल दुबळ्यांक घरां बांदचें उडपी DSCच्या ह्या वर्साच्या योजनाक सर्व लोकांतावन बरो सहकार मेळों आनी अशें गरजेवंतांक रावोंक एक बरें बिडार फावो जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर हजर आसच्या सर्व भक्तिकांक तुज्या आशिर्वादाने बर आनी तांच्या गरजांक पाव. तुज्या सेवका सालोरेसाची देख घेवन आमी सर्वांनी सदांच आमचो क्रिस्ती बवर्त उर्बेन जियोंक आनी आमच्या सोम्याक साक्ष दिवंक आमकां प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी मौनपणी आमच्या वैयक्तीक गरजो देवाक आमी भेटोवन दिवया. सर्गींच्या मगाळा बापा तुज्या भुरग्यांनी उसारले सर मागणी तूं दयेन स्विकार कर. तुज्या पता जेजू क्रिस्ता मुखांतर दुबळ्या धाकट्यांक गरजेवंतांक पावच्याक आमकां ताणें आपोवण दिलां आनी ह्या मुखांतर सर्गींच्या राजाच्या वाटेन समकून देवाच्या वाटेन आमी बिडार करूंक आमकां फावो केला. आमच्या कश्टी दुबळ्या भाव भयणीक तुज्या पता जेजू क्रिस्ता मुखांतर ताणें आमकां पाटयलें सर आशिर्वादाचें देणी एकामेकाक वांटोवन दिवचें. बरें काळीज बरें मन आमचें थंय रुता कर. दुबळो कश्टी आमचें तांव सदांच कितें बरेंपण आशेता तें सदांच तांकां फावो कर. हे मागणें आमी करता तुज्या पता जेजूचे नांवी. बेटवणेचें गीत 5/9 गीत संको 2.
म्हज्या बाबणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें जावं दिवन मागात. प्रितीच्या बापा तुझ्या पतान दलेले जिविताची वाट आपले करून बागेवंत लोरेस जमनीन ओंपलेल्या गोवांच्या कणा परी आपल्या जिवाची ह्या संवसारान पर्वा करिनासतना रक्त साक्षांच्या मरणा वरवीं मैमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पेक दिवंक पावलो. ह्या मनान आमी संवसाराचें सर्वणें पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. आमची काळसा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वाते जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो ती सोने आमच्या फायद्यासो चालोरेस तुज्या रक्त साक्षान तुज्या जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रगत व्हरून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे असत खायेन क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळता. देखून सर्गेच्या देवता सांगाती आमी प्रथमे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. बापा गुरुस पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरोन सोसूंक विच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातास ताणें काळस घेतली तुका नव्यान वाचलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियात ही म्हज्या रक्ताची काळस नव्या आनी सस्नी कराराचें हे रगत पातकांचें बक्षान मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारोगतलें हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सुखट परगटुया. तुझे
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी श्रवणाची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कुडार घसवतले आमा समिस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेश्वरा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोस दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्ट मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आवकार मरिये देवाचे मये संगती तिचो पती भगवान जुजे भगवान धर्मता आनी सवकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आशना मनान धरून आमच्या सम्या शिकलेल्या त्या प्रार्थना मुखार सर आमची मागणी भेटून बापा लागीं आतां आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र तुझे राज समखाय तुझी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसभरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परां सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिविताचो वस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशनात रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळती सर पदकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सेवेच्या बावार्थांचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदां काळ तुमची सव्या आसूं. माय मग सुगुर्त जावन एकामेका शांती दियात. संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेडये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेडये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. पळय आमचो सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराची पाप करता ती दुबळो जावन दुबळ्यां खातीर मनीस जावन जल्मल्लो. गरजेवंता ती दुबळेवंतांक आमी आदार दिवंक आमकां आपण दिलो. ह्या सुमेच्या जेवणाक आमी संगता मेळ्ळ्या आमी सुभागी. समेस्त आमी बसया. भावा भयणीनो, आतां क्रिस्त प्रसाद वणचो वेळ गवळी कारणा खातीर ह्या फेस्ता वेळार
क्रिस्त प्रसाद फकत जिबेर स्वीकार करूंक विनंती. मणियरीन क्रिस्ताची कूड म्हणटना व्हडल्यान आमेन म्हूण जाप दिवया. ह्या सगळ्या मिसाक हजर आसल्यानी मात्र क्रिस्त प्रसाद सेवंक मुखार येवचे. हेरांनी मुखल्या मिसान भाग घेवन क्रिस्त प्रसाद घेवंक विनंती करता. ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ. ಪವಿತ್ರ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವಾದುದರಿಂದ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರದೆ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. पान संको 11 गीत संको 2. अर्गांगीत पान संको 14 गीत संको 2. Sognia moja, dekor nerga di
प्रार्थूया. जेजूच्या आणि आमच्या मघाळ बापा, आम्ही घेतलेल्या प्रतिमगाच्या जेवणावरवी बागेवन लोरेसाच्या काळसा बरी आमची काळसां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टाक आनी हाल बादरांक उघड आनी तांच्या गरजान पावूंक आमचे हात पांय सुटसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनेक भक्तेल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का बसत कश्ट मरण लेखून सोसूंक आमकां तयार कर. हे आमी मागता तुज्या पता जेजूचे नांवी. सोमेस्त आमी बसया. मोगाळ भावा भयणीनो, हे पवित्र मिसाचे बलिदान भेटयलो मनादीक बाप कॅन्नेट नोरोना हांकां सा भेटोवन केल्ल्या सौर याजकांक तशेंच मधुर गायन केल्ल्या बेळमण फिरगजेच्या गायन पंगडाक देव बरें करूं. आतां पिडेस्त खातीर विशेष मागणे हांगासर आमी चलोवन व्हरता. उपरांत हांगासर हजाराच्या सर्वांचे तकलेर हात दवरून याजक वा दियाकोन मागणे करतले. आमी कुमगाराक आयिल्ले बरीच शिस्तेन सालान मुखार येवचे. मिसा उपरांत कुमसार जावंक आशेतल्यांक पोरण्या इगजेच्या दाव्या कुशिकाच्या नव्या बांदपांत अवकाश आसा. तशेंच पोरण्या इगजेच्या दाव्या कुशीन सान लॉरेसाच्या रॅलीक लागीं तुमी आंगयल्ली मिसां दिव्येत. सान लॉरेसाचे जिणये संबंधी पुस्तकां, नोवेनाचे आनी मागण्याचे बूक कोंकणी आनी कन्नडा भाशेंत बाजिलिकाच्या स्टॉलांत मेळटात. उडपी दिएसचे उजवाड कोंकणी पंदराळे पत्राक वर्गणी बांदूंक वा आसली तुमची वर्गणी नवीकृत करूंक तांच्या स्टॉलांत अवकाश आसा. तशेंच दिव्या ज्योती स्टॉलांत मागण्याची पुस्तकां आनी घरांत बायबल अध्ययन हाका नोंदवणी करूंक तुमकां अवकाश आसा. आज मुख्य मीस हांगासर 9 वरार कोंकणी भाशेंत आसतले. आयची 2 प्रधान मिसां सकाळीं 10:30 वरार कन्नडा भाशेंत आनी सांजेर 6 वरार कन्नडा भाशेंत चलतली. सकाळीं 10:30 वराच्या कन्नडा भाशेच्या मिसाक पुत्तूरू दिएसचो धर्माध्यक्ष अधिक मानाधिक दोतोरू गी वर्गीस मार मकारियोस कलाईल आनी सांजेच्या मिसाक 6 वरार शिवमोग्गा दिएसचो धर्माध्यक्ष अधिक मानाधिक दोतोरू फ्रांसीस सरो हांगासर आसतले. ह्या मिसांक आनी मुखल्या 2 दिसांनी हांगासर जावच्या मिसांक सान लॉरेसाच्या भक्तिकांक आमी मोगाचो स्वागत मागता. आतां आमी उबे रावया. पिडेस्तांचेर मागणे. एकडे मौनपणी आमच्या कुटुंबांतल्या आमचे शेजारां जर हांगासर पिडेस्त आसात थंयसर आमच्या भाव भयणीचो उगडास आमी काडया. सान लॉरेसा मुखांतर ह्या सर पिडेस्तांक बरी भलायकी सरच्याक देवाचो आशिर्वाद आमी जाण घेवया. समियाचे नांवी आमचो आधार. सुमिया दायेन आयक आमचे मागणे. सुमी तुमचे सवे आसूं. प्रार्थूया. सर पदवीधरांनी ससाण देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीन वचून कश्टूंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साखरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बंदपासांतले तांकां सोडय. मोतेची आनी कुडेची सर दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या गणित काकुळतेचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्तां सान लॉरेसाच्या प्रत्येक मसतीन कुडी आत्म्याची भलायक लाभय. ह्या पूर्ण शेतान तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे म्हणले दोदोस काय तांचे जावं दी. अशी शांती सोडली ती तुजी साखरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकाश चलोवन तूं मोग आनी बरेंपण पसारची करी भक्तिवंतां जावन जिवचे तुका महिमे दिवचे बाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सम्या मारिफा. देवाचो आशिर्वाद सण करया. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सभे रावन तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळू. तुमचे मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या बाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी सर पदवीधा देवासून
बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्यासो तुमचे आशीर्वाद तुमचे सवे सदां काळ रावो वचून क्रिस्ताच्या शांती आनी मोगान तुमकां धरता पान संको 16 गीत संको 2. Shibai vorto Jesuso, patron doblea dapianso, sharoti amso. Saloresto mogaso, shibai vorto Jesuso, patron doblea dapianso, sharoti amso. Salores mogar, salores dayar, di tuji mazadamka, kariye kadisa. Salores mogar, salores dayar, di tuji mazadamka, kariye kadisa. Shibai vorto Jesuso, patron doblea dapianso, sharoti amso. Salores tu mogaso, shibai vorto Jesuso, patron doblea dapianso, sharoti amso. Salores mogar, salores dayar, di tuji mazadamka, kariye kadisa. Salores mogar, salores dayar, di tuji mazadamka, kariye kadisa.
wishes for the Feast of Attur from St. Lawrence Indian School, CBSE, Kinnigoli. लाभय तुझी ससाय कृपेवंता भक्ताचे जोच्या पाटय आत्मिक गटाय भाग्यवंता सालो रेसा लाभय तुझी ससाय Best wishes for the Feast of Attur from Divine Word TV. Best wishes for the Feast of Attur from St. Lawrence Indian School, CBSE, Kinnigoli. लाभय तुझी ससाय कृपेवंता भक्ताचे जोच्या पाटय आत्मिक गटाय भाग्यवंता सालो रेसा लाभय तुझी ससाय Best wishes for the Feast of Attur from Divine Word TV.
wishes for the Feast of Attur from St. Lawrence Indian School, CBSE, Kinigoli. भाग्यवंता सालोरेसा लाभय तुझी ससाय कृपेवंता भक्ताचे जोच्या पाटय आत्मिक गटाय भाग्यवंता सालोरेसा लाभय तुझी ससाय कृपेवंता भक्ताचे सुचा पातयत्मिक गटाय. Best wishes for the Feast of Attur from Divine Word TV. Best wishes for the Feast of Attur from St. Lawrence Indian School, CBSE, Kinigoli. भाग्यवंता सालोरेसा लाभय तुझी ससाय कृपेवंता भक्ताचे जोच्या पाटय आत्मिक गटाय भाग्यवंता सालोरेसा लाभय तुझी ससाय कृपेवंता भक्ताचे सुचा पातयत्मिक गटाय. Best wishes for the Feast of Attur from Divine Word TV.
Best wishes for the Feast of Attur from St. Lawrence Indian School, CBSE, Kinigoli. लाभै तुझी ससाय कृपेवंता भक्ताचे जुच्या पाटय आत्मिक गटाय भाग्यवंता सालोरेसा लाभै तुझी ससाय Best wishes for the Feast of Attur from Divine Word TV. Best wishes for the Feast of Attur from St. Lawrence Indian School, CBSE, Kinigoli. लाभै तुझी ससाय कृपेवंता भक्ताचे जुच्या पाटय आत्मिक गटाय भाग्यवंता सालोरेसा लाभै तुझी ससाय Best wishes for the Feast of Attur from Divine Word TV.
wishes for the Feast of Attur from St. Lawrence Indian School, CBSE, Kinnigoli. लाभय तुझी ससाय कृपेवंता भक्ताचे जोच्या पाटय आत्मिक गटाय भाग्यवंता सालोरेसा लाभय तुझी ससाय Best wishes for the Feast of Attur from Divine Word TV. Best wishes for the Feast of Attur from St. Lawrence Indian School, CBSE, Kinnigoli. लाभय तुझी ससाय कृपेवंता भक्ताचे जोच्या पाटय आत्मिक गटाय भाग्यवंता सालोरेसा लाभय तुझी ससाय Best wishes for the Feast of Attur from Divine Word TV.
Best wishes for the Feast of Attur from St. Lawrence Indian School, CBSE, Kinnigoli. लाभय तुझी ससाय कृपेवंता भक्ताचे जोच्या पाटय आत्मिक गटाय भाग्यवंता सालोरेसा लाभय तुझी ससाय Best wishes for the Feast of Attur from Divine Word TV. Best wishes for the Feast of Attur from St. Lawrence Indian School, CBSE, Kinnigoli. लाभय तुझी ससाय कृपेवंता भक्ताचे जोच्या पाटय आत्मिक गटाय भाग्यवंता सालोरेसा लाभय तुझी ससाय Best wishes for the Feast of Attur from Divine Word TV. देवंको ताच्या मारिफात आमचे सर्ते सवा देवाक बेटोंको
आनी आमचे भावार्थे जिणे फळादीकपणे जियोंक गरज आसची कृपा मागोंक हांगासर आमी सांगता जमल्या. ह्या वर्सा पोनशताचे महापर्बेक विंचलेलो विशयी ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोव आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा देव. पवित्र स्नानाच्या साक्रामेंताद्वारे आमी पवित्र सभेचे सांदे जाताव आनी क्रिस्तांव भावार्थाक वेंग मारताव. आमच्या सोम्या जेजून आपले परगट जिणये वेळी देवाच्या राज्या विशीं शिकोवन दिली. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट केली आनी बरें करीत गेलो. ताच्या देखीन आमचो क्रिस्तांव भावार्थ फकत उतरांनी मात्र न्हय बगार कार्यान जियोंक आयची देवस्तुती आमकां उलो दिता. जेन्ना आमच्या भावार्था सगळें बऱ्यो करण्यो आसतात तेन्ना आमचो भावार्थ जिवाळ आनी कार्याळ जाता. देवान आमकां दिल्ली देणी तालंतां आनी वेळ आमच्या पेल्याच्या बरेपणा खातीर वापरूंक आनी पेल्याच्या जिणयेंत बरेपण हाडूंक ह्या मिसा वेळी देवाची कृपा आनी आदार आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान भक्तीपणान भेटोवंक आदार जायचें दोन संगती गुमानान दवरया. पयली अधिकृत रितीन नम्यरिल्ल्या प्रतिनिधीन मात्र मिसा वेळार तस्विरो आनी व्हिडिओ काडचो. दुसरी आमची मोबायलां सायलेंट मोडार वा स्विच ऑफ करून दवरची. सालोरेसाच्या मानाक भेटोवच्या ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाचो प्रधान याजक भोवमानादेक दोतोर जॉन मेंडोन्सा तल्लूर फिर्गजेचो फिर्गज याजक हांकां आमी मोगाचो स्वागत मागताव. बेळमण फिर्गजेचो गायन पंगड ह्या मिसा वेळी गायन करूंक आमकां कुमो करता. मिसाची सर कंतरां तुमचे लागीं आसच्या कडतिल्यांत आसात. आतां आमी सर उबे रावन प्रवेश गीत गावया. प्रवेश गीत पान संको 2 गीत संको 3. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोव आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा देव. मोगाळ भाव भयणीनो, भगवंत लोरेसा मारिफात मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवंक आनी आमची तेसावां भेटोवंक ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी एकठांय जाल्या. बऱ्या करण्या मारिफात बावर्ती जिणी सुफळतारान जियोवच्याक आमी आदार मागया. ह्या मिसांत आमी फावो ते परी वांटेली जावच्याक सर्व आमच्या पातकांची आमी दूख धरया. आमी सांगता म्हणया, हांव पातकी सौर पदवेदार देवाक
आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं बातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां सांकवार मरियेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची भातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भगवंत लोरेस दुर्बळ्यांचे सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षांचे कश्ट मरण सोसून महिमेवंत जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या समयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत
जी येता आनी राजवट चलयता सशनाच्या सशनाक. लेविशास पुस्तकांतलें वाचप. तुमच्या भावा पैकी एकलो दुबळेकायेन पडत जाल्यार आनी आपले दीस काडूंक ताच्यान जायनातल्यार तुमी जशे एका परक्याक वा वसतेक रावलेल्याक आदार करतात तशे ताकाय आदार करा आनी तो तुमचे मदें जियोंक शकतलो. ताचे कडची वाड घेनाकात वा ताचे तावन लाभ जोडिनाकात. तुमच्या देवाक भियोवन चला आनी तुमचे सवें त्या मनशाक जियोंक सोडा. तुमी ताका वाडीक रीण दिवचें न्ही वा लाभ जोडचे खातीर ताका खाण दिवचें न्ही. हांव तो सरेस्पोर तुमचो देव. जाणें तुमकां कानान देश दिवचे खातीर आनी तुमचो देव जावचे खातीर तुमकां इजिप्तांतलीं भायर काडली. तुमचे सवें जियेतना दुबळेकायेन पडलो तुमचो भाव आपणाकच तुमकां विकीत जाल्यार ताका तुमी एका गुलामा परी घडोवचो न्ही. तुमी ताका एका मजुरेच्या कामागारा भाशेन वा वस्तेक रावलेल्या मनशा भाशेन लेखूंक जाय. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. सर्वेस्पोरा हांव तुजो मोग करता, तूंच मोजें बोल. सर्वेस्पोरा हांव तुजो मोग करता, तूंच मोजें बोल. सर्वेस्पोरा हांव तुजो मोग करता, तुजो मोग करता. सर्वेस्पोरा तूंच मोजें बोल. सर्वेस्पोरस मोजें कडप, मोजें बरोस आनी म्हजो सोडवणदार. सर्वेस्पोरा हांव तुजो मोग करता, तूंच मोजें बोल. म्हजो देवूस हांवें आसरो सोदून वेचे कडप. तोस म्हजे डाल, म्हज्या स्वरक्षणाचे शींग आनी म्हज्या भद्रतेचे कोटे. ताका जावं मान महिमा, कित्याक हांव ताका उलो मारिना फुडें. म्हज्या दुस्मनांच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. सर्वेस्पोरा हांव तुजो मोग करता, तूंच मोजें बोल. सर्वेस्पोरस म्हजे कडप, तोस देव जावं. म्हाका तारण दितेल्या देवाक महिमा जावं. आपणे विंचलेल्या रायाक ओडजय तो दिता. आपणे मागलेल्या राजाक तिरमोगान सांबाळता.